GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao. In collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. 2022चे वेंचणूक स्ट्रॅटर्जीचेर आमदार मंत्र्या बरोबर बीजेपी केंद्रीय निरीक्षकांच्यो बसका संतोष रवी राती सावन गोंयांत. गोविंद चल्लो बीजेपीत. मायकलान सरकायली प्यादी. वेदांताची जीएमसीचे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात 100 खाटींची सुसज्ज वैजकीय फॅसिलिटी. आमोणा प्लांटांतल्यान ऑक्सिजन पुरवण चालूच. कोविडात आधार. वेदांताची तुस्त. जीएमसीच्या वाठारात वैजकीय कोयर लासपाचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजेची प्रदूषण नियंत्रण मंडळात दखल. सुओ मोटो चौकशी. अधिकाऱ्यांचे सायट इन्स्पेक्शन. प्रुडंटाचे टिमीक आडोवपाचे यत्न. कोविड वाशिनांचे दोनूय डोस घेतिल्ल्या टुरिस्टांक एंट्री दिवंक जाय. टुरिझम सुरू जावंक जाय. मंत्री बाबू आजगावकाराचो शो मस्ट गो ऑन. मात कोविडाची रिस्क नाका. आणि सरकाराच्या कोविड प्रबंधनाविषयी एकूय जनहितार्थ महत्वाचो मुद्दो सुनावणे विणे उरचो न्ही म्हूण 10 याचिकांचो आता संक्षिप्त चार्ट. कोर्टाचे निर्देश. सुनावणी सोमारा. 2022ची वेंचणूक मतदारसंघांनी कामां स्ट्रॅटर्जी परफॉर्मन्स असले गजालीचेर आमदार मंत्र्यांक घेवन बीजेपीच्या केंद्रीय निरीक्षकांच्यो राती सावन बसका. राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोष आणि गोय प्रभारी CT रवी गोंयांत. आमदार मंत्र्यां मदीं कसलोच वाद ना. सगळे बरें चल्लां म्हूण रवी सांगता. अपक्ष मंत्री गोविंद बीजेपीत वचूंक तयार. मायकलान विनेबिलिटीची प्यादी सरकावंक सुरवात केली. क्या है विजिट का? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन के बिना बाकी नहीं है, केवल ऑर्गेनाइजेशन. इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन के तैयारी में रहे. Any instructions that have gone from your side to your party leaders, ministers and all, because they have met you all now. Yeah. तो वहाँ पे Won't talk with you. Thank you. सर सीएम और हेल्थ मिनिस्टर में काफी क्लैश. गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस कोई ये सभी एक ही है. सभी आपका मन में भेद है क्या? ये दोनों को मन में भेद नहीं है. Normal exercise before an election. Even though elections are far away, it is a preparation. तर किती टॉपिक आहे ना फक्त ऑर्गनायझेशनचे आमचे जे सेवाई संघटन एकंदर कोविड मॅनेजमेंट हातून आम्ही पार्टी म्हणून कशा पद्धतीने काम केलें. आम्ही लोकांक मदत कशा पद्धतीने केली. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लक्ष दिवन म्हटलां आणि आम्ही आमचे म्हणजे त्याप्रमाणे डिस्कशन जालें विद्युतरीचे. हां बेसिकली मिटींग जाता ती BJPचे संघटन आणि आमचे गव्हर्मेंट लोकां खातीर कशें चलता आनी फुडें कशें आमचे इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय म्हणजे हेजेर एक विस्तार घेतले आनी आमी डिस्कस केले. अजून पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन रितसर आमी प्रवेश करूना. करण्याची शक्यता आहे ना करण्याची शक्यता आसा. हांव सातत्यान म्हणिल्लो आसा. कितें म्हणिल्लें आसा की ज्या दिसा पासून म्हाका भारतीय जनता पक्षान म्हज्या उमेदवारी खातीर ज्या दिसा पासून सॅप्रो दिल्लो आसा आज पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षा भितर आसा आणि मुखारू आसतलो. सो फुडले इलेक्शनाक बीजेपीचो लीडर आतां कशें आसा न्ही आता तुमकां तेंच्यांनी ऑफर बी दिला म्हटलं. ऑफर बी दिला. Will you be joining? Will you be joining? You have interest to join? Are you having some interest in joining? हांव एक पॉलिटिकल लीडर काय न्ही. पार्टी हॅज टू टेक द कॉल. तू पार्टीन कॉल घेतले जाल्यार तुमची तयारी आहा. तुम्हाला ते भाजपचं इलेक्शन बीजेपीचे लढवपाक तयार आहा न्हू. कितें म्हणटा कितें तुम्हाला ते स्वतः भाजपचा मानतात का? कारण अपक्ष असूनही तुम्हाला ते प्रत्येक वेळी बोलवतात. तुम्ही डेफिनेटली ना. कारण ज्या दिवसापासून मी भारतीय जनता पक्षाने मला सपोर्ट केला होता ना. मी परत वारंवार तेच सांगतो. सो नेक्स्ट एका तुम्ही बीजेपीचे लढपाक तयार आहात?
ते पार्टी हॅज टू टेक पार्टीन जर दिली इन्व्हाइट केलं ओके थँक्यू. तयारी चालू करची नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीची बी जबाबदारी ना अजूनही कांयच दिवंक ना तशें. सरकारच्या ऑर्गनायझेशनाची स्ट्रेंथन करपाक, पार्टीचें काम फुडें व्हरपाक येता त्या टर्मान मॅक्सिमम सीट कशें येवचे तेजेर ध्यान दवरून फुडें वयचें म्हणून सांगलां. सरकारच्या चुका तुम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या का? काही मंत्री आमदार काम करत नाही असं तुम्ही म्हणताय, त्यांना परत संधी देण्याची गरज नाही, तर त्या आय गोष्टी हॅव स्पोकन टू हिम दॅट विनायबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फायनली दे आर द ऑर्गनायझेशनाचो हेड टॉकिंग येतो तेजे अंडर रवीजी आहा तो पळयतलो. विनायबिलिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. की हांवें ताका सांगलां म्हाजी हें म्हाका कितें दिसता पळय परफॉर्मन्स ऑफ द सम मिनिस्टर न्हू तेजो इम्पॅक्ट एंटायर पार्टीचेर जाता, एंटायर सगळे MLAंचेर जाता. ते तुमी मेन्शन केले तांकां की ऑलरेडी हांवें जें मेन्शन केलां ताका कळलें हांव कितें सांगूंक सोदतालो. ओके. रवीजीकूय कळलें हांव कितें सांगूंक सोदता आनी तेणें सांगलां इट इज अ व्हेरी गूड सजेशन. वी वील हॅव अ डिस्कशन ऑन दीस. आनी म्हाका परतून आनी एकदां 1-to-1 मिटिंगेक आपयता सांगलां तेणें. म्हणजे प्रत्येक मिनिस्टरांनी सगळे कडेन 40 मतदारसंघाची दौरी करपाक जाय. 40 मतदारसंघाचे त्या खात्याचें जें काम आसा ते 40 मतदारसंघाक वचून पर्सनली वचून म्हणटा अशें तुमी तांकां लोकां कडेन पावपाक दौरे करा म्हटल्यार अशें कितें सांगलें आसा. आनी ते म्हणटा आमी करीत आसा पूण तेमी प्रत्येकान म्हणजे एटलिस्ट 1-2-3 दौरे तरी जावचे प्रत्येक मंत्र्यानी आख्खे 40 मतदारसंघात भोंवचे अशी. No, just like I told you, very basic questions about my constituency, how I'm going to work for the next election, stuff, things like that. 6 महिन्यात निवडणूक येता त्यामुळे विषय कशे आता प्रत्येकाक सगळी निवडणुकाच्याच पण हाच्या पयलीं संबंध उत्तर आमच्या महाराष्ट्रात काही निवडणूक आसना तरी पण त्या महाराष्ट्रात सुद्धा तांचो दौरो जाल्लो आसा. बेजिकली दौरो जो आसा हो दौरो बेजिकली संघटनेच्या माध्यमांतल्यान जशें हांवें सांगलें कोविडच्या संदर्भात पार्टी म्हणून आमी संघटन म्हणून आमी कितें केलें आसा ह्या संदर्भातली बेजिकली चर्चा आनी येणाऱ्या दिसांनी कशा पद्दतीन लोकांक मदत करपाक जाय आनी खास करून वॅक्सिनेशन जें आसा सरकाराचो प्रयत्न आसा की 100% वॅक्सिनेशन आमच्या गोंया भितर करून घेवपाक जाय. ताका लागून आमी पार्टी म्हणून संघटन म्हणून आमी तांकां पूर्णपणे सहकार्य करपाक जाय आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां मदत करपाक जाय. ज्या तरेन हांवें ओवरऑल ज्या ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भांतल्यो ज्यो बैठका जाल्यो त्या बैठका भितर जी चर्चा जाली ती हांवें तुमच्या समोर इलेक्शनाचेर स्पेसिफीक इलेक्शनाचेर खंयचेच जालें. आतां कशें आसा की आमकांय सगळ्यांक खबर की भारतीय जनता पार्टी ही एक निवडणूक जाली की दुसऱ्या निवडणुकीत तयारी सदरीत करता आनी ताका लागून आज जर आमी पळयलें आमी म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जाल्यो जिल्हा पंचायती जाल्यो आज डायरेक्ट निवडणूक आसा ती विधानसभेची निवडणूक आसा आनी ताका लागून आमी त्या निवडणूक लागून स्पेसिफीक अशें आमची सदरीत आसा कारण आमी आमच्या बुथाची रचना आसत बाकीच्यो वेवसाय करतात आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान कशें जाता एक असो आसता की 6 म्हयन्याक निवडणूक आयल्या म्हणजे एक सगळे कडेन चर्चा आसा की त्या निवडणुकीचेंच उलोवपाक हांगा आयल्या काय कितें अशा तरेची एक चर्चा डेफिनेटली जाता. पण महाराष्ट्रान जी निवडणूक जाता ना न्ही महाराष्ट्रान निवडणूक त्यामुळे महाराष्ट्राचो दौरो आसतो ते हांगा आयले कारण महाराष्ट्रान सिटी रवीजी जे आसा ते आमचे जशे प्रभारी आसात तशे महाराष्ट्राचे आसा आनी संघटन मंत्री आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे ह्या देशाचे आमचे संघटन मंत्री म्हणून तांच्यांनी ताबो घेतला तर ते पयल्या वेळारूच हांगा आमच्या हातून आयले. हाचे पयलीं ते सहसंघटन मंत्री आसतना त्यांचो प्रवास हो सदोदीत हांगा चालू आसतालो. सदोदीत ते म्हयन्यान 15 दिसांनी येताले पण आता बऱ्याच टायमा नंतर ते हांगा आयले. गोविंद गावडे जर भाजपतर्फे निवडणूक लढवत असतील तर त्यांना उमेदवारी देणार का? त्यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली की जर भाजपने मला उमेदवारी दिली तर मी भाजपतर्फे लढणार आहे. नाही कशें आसा की त्या संदर्भातली चर्चा अजून म्हजे कडेन तशी पार्टीची जावं ना त्यामुळे ताचेर डायरेक्ट हांवें येस नो किंवा कितें हें हांव तशें उलोवपाक शकना. वेदांतान जीएमसीचे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात 100 खाटींची सुसज्ज वैजकीय फॅसिलिटीज दिल्या. वेदांताच्या आमोणा प्लांटांतल्यान जीएमसीक लिक्वीड ऑक्सिजन पुरवण केल्या. फुडें चालू उरतली म्हूण वेदांताचे अधिकारी उलयले. ब्लॉकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, वेदांताचे सीईओ, डेप्युटी सीईओ, बाकीचे अधिकारी आनी डीन आशिल्लो. कोविड काळात ह्या आदारा खातीर वेदांताची तुस्त. This critical care facility is coming with around 100 beds, in which 80 are oxygenated beds, 20 are critical care beds, and in that 20 around 10 are ventilator beds, and these are fully equipped beds. In line with the commitment of our chairman to support the community during the pandemic,
The group is providing almost near about say 3,000 tons of liquid oxygen all across from our steel plants. Like in Goa, we have got in all places in country, and we have been supplying this. Apart from giving these 10 field hospitals all across the country. Big organizations like Vedanta, and they have come out with a very great concept of donating a critical care ICU to Goa Medical College with 100 beds for other patients, and this is going to help us in a long way. In this hospital, we have now the PICU, which is totally 100-bedded PICU, which is totally supported and commissioned today by the Vedanta Group. I would like to thank Shri Muzumdar and the total Vedanta family for having supported the cause of the government of Goa and coming forward in this support which we very badly required. थोड्या जाणांनी खूप मोठ्या प्रमाणात देशाक मदत केल्या. तितूर वन ऑफ देम amongst, I think, it is the Vedanta Group, Mr. Anil Agrawal. Approximately 150 crores of rupees in the first wave and 250 crores of rupees in the second waves. So many CSR activity they did. In Goa, I've just atta review getalo of approximately the 10 crores of rupees they have spent. Initial stage, oxygen concentrator तांच्यानी आमकां provide केले, आणि आता one of the best facilities which is for the third wave preparations, ती facilities तांच्याकडे आमकां हांगासर available करून दिली. I'm thanks specially for the Vedanta Group, for the Vedanta Cares special 100-bed ICU ventilator bed which is they have donated for the Goa Medical College. जीएमसीचो वैजकीय कोयर लासपाचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजेची प्रदूषण नियंत्रण मंडळान चौकशी सुरू केली. अधिकाऱ्यांनी कोयर वडयता आणि लासता ते सुवातीचे इन्स्पेक्शन केले. इन्स्पेक्शना वेळार सायटीर गेल्ले प्रुडंटाचे टिमीक सेक्युरिटी गार्डांनी वयल्यांची अर्द म्हूण सांगून आडायले. लेखी अर्द गार्डा कडेन ना. बरोच वेळ आर्गुमेंता उपरांत रिपोर्टरांक सोडले. जीएमसी फाटल्यान उक्ते सुवातीर मेडिकल आणि हेर गार्बेज जळोवपाचो प्रकार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. जीएमसीत जेवण दिवपी सोडेक्सोची आणि हेर गार्बेजूय जीएमसी फाटल्या वाठारांत डंप करून जाळटाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकरणान सुमोटो चौकशी सुरू केल्या. बुधवारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोगा अधिकाऱ्यांनी वचून कोयर डंप करतात आणि जळयतात त्या सुवातीचेर पळोवणी केली. अधिकारी आशिल्ले तेन्नाय दुसऱ्या एका सुवातीचेर जळिल्ल्या कोयराक धुंवर येतालो. तोय ह्या टिमीक पळोवंक मेळ्ळो. टीम प्रुडंट इन्स्पेक्शन सुवातीर पावली तें पळोवन जीएमसीन सेक्युरिटी गार्डांक तांकां भायर काडपाक धाडले. वयल्यान ऑर्डर आसा म्हण गार्ड रिपोर्टरांक सांगता. कवरेज करून प्रुडंटाची टीम भायर सरताली तेन्ना तांकां मेन गेट बंद करून आडोवन दवरले. पुलिसांकूय त्या सुवातीचेर आपोवन हाडले. जीएमसी आनी जीएमसीच्या खंयच्याय वाठारांत खंय मिडियाक व्हिडिओ काडपाक मेळना. मात ऑर्डरीची प्रत मागल्यार तांचे कडेन ना. कांय वेळ आडोवन धरून उपरांत रिपोर्टरांक सोडले. इतले मजगती जीएमसीन सोडेक्सो आनी इकोक्लिनाक काडिल्ल्या कारणां दाखय नोटिसीक सोडेक्सोन जाप दिल्या. इकोक्लीन एजन्सीचो रिप्लाय अजून पाविल्लो ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शुल्कार, सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. कोविड वाशिनांचे दोनूय डोस घेतिल्ल्या टुरिस्टांक गोंयांत एंट्री दिवंक जाय. टुरिझम सुरू जावंक जाय म्हूण मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. हे खंय ताचें वैयक्तीक मत. निमणें जें कितें थारतलें तें राज्याचे एसओपी प्रमाण हेंय बाबूच उलोवन दाखयता. बाबूचो शो मस्ट गो ऑन, मात ते खातीर धोको कोविडाचो पत्करपाचो ना. पर्यटन चालू करा, काम चालू करा. टुरिझम अख्खे गोंयान व्हर. पर्यटन केव्हा सुरू केन्ना ओपन जातले काय कितें अशें सांगलां आसा? कोविड जावंक दी न्ही. पण म्हाजें स्वताचें पर्सनल मत घेतालो म्हाका 2 वॅक्सीन कंप्लीट जाल्या परत टुरिझमाक आमी इनवायट करपाचें. तेंच्यांनी 2 वॅक्सीन घेतल्यात तांकां. कळ्ळें. आमकां गोवा सेफ दवरपाक जाय आनी टुरिस्टांकूय सेफ दवरपाक जाय. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with zero side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. सरकाराचे कोविड प्रबंधनाविषयी घाल्ले प्रत्येक याचिकेतलो एकूय जनहितार्थ महत्वाचो मुद्दो सुनावणे विणे उरचो न्ही म्हूण हायकोर्टाचे निर्देश. सगळ्या याचिकादारांनी आपापसात उलोवन कोर्टान दखल घेवपाची गरज आशिल्ल्या मुद्द्यांचो संक्षिप्त चार्ट करूंक सांगला. कोविड प्रबंधनाचे इशू घेवन दक्षिण गोंय आदोगाद संघटना धरून 10 याचिकादार कोर्टात गेल्यात. सुनावणी सोमारा. कळंगुटे अर्बन स्टेटस लावपाचे सरकाराचे नोटिफिकेशनाक हरकत घेतली म्हूण आपान कळंगूट पंचायतीची तोखणाय केल्या. अर्बन स्टेटसान खंय फक्त राजकारणी आनी भायल्यांचीच भर भरतली. आप सुरवाती सावनूच ह्या इशूचेर जागृताय करीत आसा. थळाव्यांक त्या स्टेटसाचो कितें फायदो ते खंय आमदार मायकल आज मेरेन लोकांक सांगूंक शकलो ना. आमची विलेज पंचायत जी आसा ती अर्बन एरिया करपाक लागून आमच्या सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलेली आनी ती नोटिफिकेशन रद्द करपाक आमचे कालांगूट पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतलां. ताचे आड की आमकां ती कालांगूट विलेज आसा ती कालांगूट विलेजूच अशी आमकां अर्बन एरिया नाका म्हणून. हाचे वयर हांव आमच्या सगळ्या कालांगूट पंचायतीच्या मेंबरांक व्हड सेबासकी दिता. कालांगूट गांव तर अर्बन एरिया जाल्लो हातून गांवकारांचो कांयच फायदो जावचो ना, पूण पॉलिटिशियन आनी जे भायलो लोक हांगा येयलेलो आसा तांचो फायदो जातलो म्हणून आम आदमी पार्टीन वेळा वेळार ह्या मुद्द्या वयर आपलो आवाज उखल्लेलो आसा. आमचो MLA बाब मायकल लोबो ना म्हणून तो पयलोय लोकांक समजोवंक शकूंक ना की हातून गांवकाराचो कितें फायदो आसा तो, आनी ना म्हणून तो आतांय सांगूंक सोदिना की हातून गांवकाराचो कितें फायदो आसा पळय. हांव मागता MLA मायकल लोबो कडेन की ताणें वॉर्ड मेंबरांचेर प्रेशर घालूं ना जावपाक आनी तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर जे कालांगूटचे आसा ताणेंनूय MLAच्या प्रेशरान येना जावपाक. मॅजेस्टीक प्रायड ग्रुपान पणजे चालू केल्ल्या कोविड केअर सेंटराक खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा. थंय ट्रिटमेंट घेवपी दुयेंती सातिस्वेत, जेवण खाण आनी कुयदाद बरी जाता म्हूण ताणें मॅजेस्टीक प्रायड ग्रुपाची तोखणाय केली. सेंटरांत नितळसाण आसा. दोतोर नर्सी बऱ्यो वासपूस करतात म्हूण दुयेंती उलोवन दाखयतात. Cirilla Almeida. Yes. How was your treatment experience at Majestic Pride? It was excellent. The doctors fabulous, loving, caring, motivating. The nurses also excellent with their jobs, doing their rounds up and down tirelessly. The housekeeping also very good, taking patients on the wheelchairs to the washroom. Hygiene is A class. The food is excellent, and washrooms also very clean. No trouble at all. You feel you are at home. You don't feel an outsider. The love, care which is given here is fabulous. I felt as though I was in a 5-star hotel and not in a hospital. So which I appreciate the hard work of the doctors who keep monitoring the patients at regular intervals. The nurses, they are doing outstanding job. They keep checking on your medicines. Have you eaten? Have you taken your medicine? They keep checking on the patients with love and care, devotion. And I appreciate that from the bottom of my heart, and God bless them. मांद्रेचो आमदार सोपटेन शेतकारांक ट्रॅक्टर दिले. तुया स्ट्रॉंगमॅन फिटनेस क्लब आनी ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबाचो 15 दिसांचो फिटनेस कॅम्प. व्यसन मुक्ती वावुरपी अल्कोहोलिक्स एनोनिमसाक 46 वर्सां जाली. नानोडा बांबरा कितले दिसूच जाले नळाक खदूळ उदक. कुटबंड जेटीर डेंग्यू पातळू येता म्हूण बोटकार थळाव्यांक घेवन जिल्हाधिकाऱ्यांची बसका.
गोंयभरच्यो एक एक खबरो. ह्या मांद्रे मतदारसंघात जे शेती करपी माझे शेतकरी भाव भयणां आहात हांकां फुडें हाडून दाखोवन दिवपाचें इतलेंच आहा की जरी जाणटे आदी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मध्यंतरी अडचणी खातीर बंद आसले शेत करपाचे मळे पडिनासले आसले परत गेल्या वर्साच्यान सुरू केल्ले आहा. गेल्या वर्सा 2 ट्रॅक्टर आसले अंदू 3 आहात आणि 2ची हांव अरेंजमेंट करपाची. ज्यो योजनाचो फायदो तुमचे पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी कर्तव्य हे आमदारा म्हणजे माझे आसा. आमचे बैल आसताले ते बैलांची जोतां मागीर बांदा तेचे उपरांत मेस्ताक सोदूंक वचात तो नांगर भरून हाडा म्हणून खूब त्रास पडटाले हेचे पयलीं. गोवा पुलिसाची रिक्रुटमेंट आसा आनी त्या रिक्रुटमेंटाचे औचित्य साधून आमी हांगासर तरुण आनी तरुणी एकत्र आमी अपील केले फेसबुकाचे द्वारे आनी गेले 8 दीस जाले ते सतत हांगासर प्रॅक्टीस करतात. कॅम्प हो 15 दिसाचो आसा. ह्या 15 दिसाच्या कॅम्पान 8 दिसाच्या विकाचो जो प्रोग्राम आसा तितून 2 दीस हे बीच रनिंग आनी बिचा वयले सराव असतात. संडे सर म्हणा ते आमचे फिटनेस कोच म्हणा तेंच्यांनी बऱ्यापैकी आमकां हयसर 4-5 दीस जाले फिटनेस कॅम्प असो घेता. 15 ते 20 चेडवां आणि 20-25 चेडे हे हांगासर एनरोल जाल्ले आसा. ध्रुव क्लबान आयज मेरेन खुबश्यो एक्टिविटीज घेतल्यो तेतूंतलीच ही एक एक्टिविटी. रिकवरिंग अल्कोहोलिक्स असो किंवा नवीन जे एडिक्टेड पर्सन्स असो आज अल्कोहोलिक्स एनॉनमस कडेन वचत जाल्यार एक तरेचें कावन्सिलींग मेळटा आनी तुमकां एक हेल्प मेळटा आनी अशें आवडटा की तुमी अशेंच एकामेकाक आदार दिवन प्रत्येकाच्या फॅमिलीक आदार दिवन तांच्या भुरग्यांक आदार दिवन एक समाजान एक डिफरन्स म्हणजे एक चेंज जो पळय घडोवन हाडला असोच फुडें तुमी कायम राखतले. पूण हे पॅन्डेमीक जाल्ल्या कारणान तांकां ते ग्रूप मिटिंग्स घेवप हे शक्य जालें ना. तरी आसतना आमचे जे AA मेंबर्स आसात तांणी बऱ्या तरेन आपली सोब्रायटी ही मेनटेन केल्ली आसा. ही बांव सादारण एक 5-6 वर्सां पयलीं मारल्या आनी हे पाणी इतकें आतां खराब जालां शेळो आसा भितर आनी झाडां रुजोन येयल्या भायरसूनय झाडां रुजोन येयल्या वयर जी जाळी घातल्या हेचे एक कलम येयल्या त्या जाळयेक आनी ती सगळी ह्या पाणयात पडटा आनी हे पाय भागात निसंग फुटता. हेंच्या कर्मचाऱ्यांक आमी सांगलें खूब फावटी ते पाणी कित्याक फुकट घालयता रे तुमी ते रिपेर कित्याक करिना. हें आतां हे 6 म्हयन्याच्या वयर जालें हें लिकेज आहा पाणी जवळ 10 कनेक्शनाचें पाणी हांगा वता पूण ते आयकून घेयना. तर ते सांगता आमी ऑफिसांत कळयलां पूण ते आयकना आनी तेंचे मनीस येयना म्हणून सांगता. Last 3 years we have brought up to the notice of Fisheries Department regarding all the abandoned boats. तेमी last 3 years शोकास notice धाडटा पूण बोटी आजून थंयच आसा. And because of that, with the rainwater getting stagnant on the boats, where the breeding of mosquitoes are there, that is the main cause of dengue. We have been raising this issue of the vector-borne diseases problem and the mobile toilet health and sanitation issue of Kudbona Jetty for so long. Kudbona Jetty has been shared with all the stakeholders and action points have been discussed. There will be a inspection on the 17th and then there is going to be a follow-up review meeting. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. वॉच प्रुडंट, बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.